Hello everyone, welcome to Videsh Classes. या व्हिडिओन आज आम्ही बघितले हाऊ टू आयडेंटिफाय करेक्ट वर्ब. इन लास्ट व्हिडिओ आम्ही बघितले हाऊ टू आयडेंटिफाय वर्ब इज आणि आर. सो या व्हिडिओन आम्ही बघितले हाऊ टू आयडेंटिफाय करेक्ट वर्ब इन अ गिवन सेंटेन्स. सो बिफोर दॅट आम्ही सम बेसिक रूल्स असतात टू आयडेंटिफाय वर्ब ते बघितले. जर हे तुमका रूल्स सारखे प्रॉपरली अंडरस्टँड झाले जाल्यार जे आम्ही नेक्स्ट रिलेटेड ग्रॅमर टॉपिक्स जे आसा ते कव्हर करतले पळय ते इझिली तुमकां आयडेंटिफाय करपाक मेळटले. सो आणि एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जे एरर डिटेक्शन टॉपिक जो आसा अंडर इंग्लिश ग्रॅमर तो शुअर शॉर्ट एक्झामीक विचारलो वयता, हाय चान्सेस असता तेजे. सो तो सुद्धा तुमकां इझिली आयडेंटिफाय जातले जर हे तुम्ही बेसिक रूल अंडरस्टँड झाले जाल्यार. ओके, सो लेट स्टार्ट. सो फर्स्ट, सब्जेक्ट डिसाइड वर्ब फॉर्म. सो जर सेंटेन्स दिला आणि फर्स्ट तुमकां मेन म्हटल्यार तुमकां अंडरस्टँड जावपाक जाय त्या सेंटेन्साचो मिनींग, की सेंटेन्स प्रेझेंट, पास्ट, परफेक्ट आसा काय ना ते. सो आफ्टर दॅट तुम्ही आयडेंटिफाय करतले सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट टू डिसाइड करतलो वर्ब फॉर्म कसो आसतलो तो. ओके, सो आता फर्स्ट तुमकां कितें करूंक जाय, फायंड द रियल सब्जेक्ट आणि इग्नोर एक्स्ट्रा वर्ड्स. सो आता हे थोड्याच कंडिशनाचेर ह्यो एप्लाय जातलो. सो हांवें तुमकां इन व्हिडिओ वनान ओके सो ऑलरेडी सांगलेले. सो एक्स्ट्रा जे वर्ड्स आसा ते इग्नोर करप आणि हे एक्झाम्पल्सूय दिल्ले. ही अलॉंग विथ हिज फ्रेंड्स. आता जर तुमकां वर्ब आयडेंटिफाय करपाक जाय न्हू जाल्यार सिंपल थिंग तुम्ही एक क्वेश्चन तुमकां विचारा. फर्स्ट तुम्ही आयडेंटिफाय करा सब्जेक्ट कितें आसा तो पळयाच. ही अलॉंग विथ हिज फ्रेंड. सो कोणा बद्दल हांगा सांगला पळय तो सब्जेक्ट आसतलो. सो कोण आसा हांगासर, ही. ही मेन जालो भितूंतलो. अलॉंग विथ हिज फ्रेंड म्हणजे हेज्या बद्दल सांगता तो आपल्या फ्रेंडा वांगडा आसा म्हणून. ओके, सो हो सब्जेक्ट जालो. ओके, आणि मागीर तुम्ही विचारपाक जाय वॉट इज द सब्जेक्ट डुईंग. म्हणजे कितें, सब्जेक्ट कितें करता ते तुमकां हांगासर बरोवपाक जाय. म्हणजे तुमकां हांगासर इन ब्रॅकेट वर्ड्स दिलेच. ओके, सो सब्जेक्ट कितें करता, जो कितें कितें करता पळय तुमी सांगतले तो तुमचो वर्ब आसतलो. कळ्ळें. सो सब्जेक्ट कितें करता ते तुम्ही जर आयडेंटिफाय केले जाल्यार तो तुमचो वर्ब आसतलो. हे याद दवरात. आतां हांगासर सब्जेक्ट कितें करता, गो ऑर गोज हे तुम्ही आयडेंटिफाय करतले. सो हांगासर एक रूल याद दवरात, तो कसलो, एस रूल. ओके, सो सेकंड जो वन आहा तो एस रूल. आता एस रूल म्हटल्यार कितें पळय, ही, शी, इट हे कोण जाले सिंगुलर. आम्ही व्हिडिओ वनान पळयला. हे जे आसात पळयाच हे सब्जेक्ट जर मेन्शन असे आसात जाल्यार हे सिंगुलर आणि हे जर आसात जाल्यार हे प्लुरल वर्डाक येतले. ओके, आणि वी दे आसा जाल्यार हे प्लुरलाक येतले. राईट. सो हांगासर आमकां ही आसा सब्जेक्ट. ओके, सो ही आसा जाल्यार तुमकां ह्या वर्डान एंडिंग वर्ड विथ एस. कळ्ळें. एस रूल म्हणटा तेका. एंडिंग वर्ड कितें आसतलो, एस आसतलो. ते तुमचो करेक्ट वर्ब आसतलो. कळ्ळें. सपोज वी आणि दे म्हणजे प्लुरल भरपूर जाण असले जाल्यार हेजे आन्सर हे येतले आसले कितें, गो. सपोज एकट्याचेच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आसा म्हणजे तो सब्जेक्ट एकटोच आसा जाल्यार एस सर्च करा, ना जाल्यार ईएस सर्च कराच. ओके, सो तेजे वरसून तुमकां इझिली आयडेंटिफाय जातलो वर्ब कितें आसतलो. सो हेजे करेक्ट आन्सर कितें येतलें, गोज. कळ्ळें. हाऊ टू आयडेंटिफाय. सो फर्स्ट सब्जेक्ट आयडेंटिफाय करात, सिंगुलर और प्लुरल. मागीर आयडेंटिफाय करतले. सिंगुलर आसा एस सर्च कराच, जर प्लुरल आसा जाल्यार एस वर्ड नासलेलो सर्च कराच. ओके, नेक्स्ट रूल. सो जस्ट नाव आता हांवें तुमकां एक्सप्लेन केला. एस रूल हे सिंगुलर आणि यो प्लुरल. ओके, सो ह्या टायमार सिंगुलर टायमार वर्ड येतलोच प्लस एस ना जाल्यार ईएस आसतलो. ओके, सो आता हांगासर एक्झाम्पल पळय, ही रन्स. ही सिंगुलर आणि ताका सपोज ब्रॅकेटान तुमकां असो ऑप्शन दिल्लो, रन ऑर रन्स. तुम्ही ही जालो काय कितें सर्च करतले, एंडिंग वर्ड एस. सो रन्स जालो. आता दे सपोज हो ऑप्शन आसलो, दे म्हणजे मोर दॅन वन पर्सन जालो. सो हो वर्ड येतलो. कळ्ळें. सो हो एक एस रूल ह्यो सगळ्याकूच एप्लाय जातलो. सपोज सिंगुलर आसा एस वर्ड सर्च कराच आणि सपोज जर प्लुरल आसा जाल्यार ताका फर्स्ट फॉर्मान हाडाच म्हणजे बेज वर्ब हाडाच. नेक्स्ट, डू डज ट्रिक. आता डू केन्ना एप्लाय करप आणि डज केन्ना एप्लाय करप. सपोज जर हो सिंगुलर आसा, जर सेंटेन्सान सब्जेक्ट सिंगुलर आसा जाल्यार आमी डज वर्ड यूज करतले प्लस वर्ब यूज करतले. ओके, सो पळय डज यूज करतले प्लस बेज वर्ब यूज करतले म्हणजे नो एस म्हटला. नो एस म्हणजे आता हांगासर मिनिंग पळय, शी हो सिंगुलर. राईट. शी हो सिंगुलर, ही सिंगुलर. सो शी आता वर्ड कितें यूज जातलो, डज आणि बेज वर्ब यूज जातलो म्हणजे तुम्ही एस नासलेलो वर्ड सर्च करतले. म्हणजे हेचे आन्सर कितें जातले सांग, शी डज. आता पळय एस नो एस म्हटला सो एस नासलेलो वर्ड. सो शी डज प्ले. ओके, नेक्स्ट प्लुरल आसा, दे डू आणि वर्ब येतलो. सो दे ऑर वी हे जर आसा सेंटेन्स जाल्यार कितें येतलो, दे डू आणि बेज येतलो. बेज खंयचो, प्ले. एकाय एस लागचो ना. सो दे डू
प्ले असो सेंटेन्स जातलो. हे जस्ट एक एग्जांपल दिला तुमकां. सो अशें शी डज प्ले. सो हांगासर एस लागचो ना केन्ना जेन्ना तुमकां डू डज हे अप्लाय करपाचें पडटलें पळय त्या टायमार. सो सिंगुलराक डज लागतलो, प्लुरलाक डू लागतलो. ओके. फोर्थ रूल जो आसा तो टेन्स. सो पास्ट टेन्स, प्रेझेंट टेन्स, फ्युचर टेन्स हे तुमकां खबर आसतली. ओके. सपोज जर वर्ड मेन्शन केला इन सेंटेन्स एस्टरडे, अगो, जाल्यार वर्ब तुम्ही खंयच्या फॉर्मान हाडटले? सेकंड फॉर्मान हाडटले. ओके. मागीर नेक्स्ट नाव आणि एट प्रेझेंट म्हणजे सेंटेन्स जर प्रेझेंट टेन्सान आहा जाल्यार वर्ब फर्स्ट फॉर्मान येतलो आणि ताका तुम्ही वर्बाक एस कितें करतले? कनेक्ट करतले ऑर ईएस करतले. ओके. नेक्स्ट टुमारो ऑर वील हो फर्स्ट फॉर्मान येतलो. सो हे वर्ब 2, वर्ब 1 हे तुम्ही कशे आयडेंटिफाय करतले? हेच्या खातीर तुम्ही नोट डावन करून दवरपाक जाय थोडे वर्ड्स. ओके. सो एक एग्जांपल तुमकां दिता हांव हांगासर पळय. वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 3 फॉर्म्स असतात वर्बाचे. आता सपोज आम्ही वर्ब फॉर्म हो बेस फॉर्म जालो इट. मागीर नेक्स्ट फॉर्म आहा तो कितें जातलो? एट जातलो. आणि वर्ब 3 थर्ड फॉर्म जो आसा तो कितें जातलो? इटन. ओके. अशा तरेन तुम्ही वर्ड्स तुमकां मेळटा पळय तितले बरोवन काडात. सो हे वर्ब 1 म्हणजे कितें? सिंपल फॉर्म जालो. वर्ब 2 म्हणजे हो जालो. सो हितून वर्ब 3 काय यूज जायना. वर्ब्स जे वर्ड्स आसा पळय हे तुम्ही बरोवन दवरा. जितले तुम्ही एफर्ट्स घेतले तितले तुमकां बरे पडटले. हांगा सेंटेन्स पळयात. ही डॅश एस्टरडे. सो एस्टरडे म्हटलं सांगला म्हटल्यार पास्ट टेन्सान जालो. ओके. सो आता वर्ब खंयचो यूज करूंक सांगला आमकां? सेकंड. सो आता आमकां दिला पळय गो, गोज काय वेंट. सो तेच्या खातीर तुका पयली वर्ब फर्स्ट खंयचो? गो. वर्ब 2 कितें जातलो तेजो? वेंट. आणि वर्ब 3 कितें जातलो? गॉन. सो तुका आता खंयचो सांगला? वर्ब 2. सो कितें येतलो? वेंट. ही वेंट एस्टरडे. काय. सो अशा तरेन तुम्ही फर्स्ट बरोवन काडात. जाता तितले वर्ड्स तुम्ही सर्च केले, बरोवन काडले तुमकांच बरे पडटले. सो हांवेन तुमकां फक्त हांगासर सांगला की खंयचो फॉर्माचो वर्ब येवंक शकता तो. ओके. सपोज जर प्रेझेंटान आसलो वर्ब बरोवपाचो आणि ताका अटॅच कितें करतले? एस ऑर ईएस हे फक्त हितून प्रेझेंट टेन्सान जातले. ओके. नेक्स्ट रूल जो आसा डीड रूल. सो आफ्टर डीड ऑलवेज बेज वर्ब. सो वर्ब खंयचो यूज जातलो? फर्स्ट वर्ब. सपोज अशें सेंटेन्स दिला ही डीड नॉट. आता तुमकां पयली डीड नॉट, वेंट आणि गो फर्स्ट वर्ब तुमकां खबर आसूंक जाय. आमी हांगासर बरयला पळय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्ब. सो हांगासर तुमकां हांवेन आयडिया दिल्या डीड जर येयलो जाल्यार डायरेक्टली वर्ब जो आहा तो फर्स्ट फॉर्मान हाडात. सो फर्स्ट फॉर्मान खंयचो येतलो? गो. ही डीड नॉट गो. नेक्स्ट टू रूल म्हणजे टू जर सेंटेन्सान वर्ड दिसलो जाल्यार आफ्टर टू ऑलवेज बेज वर्ब. बेज म्हणजे फर्स्ट फॉर्माचो. आय वॉन्ट टू. आता हांगा एस म्हटल्यार हो अदर वर्ब जालो. राईट. सो तुका बेज वर्ब म्हटलं म्हणजे फर्स्ट वर्ब जालो. सो कितें येतलो? आय वॉन्ट टू ईट. आय वॉन्ट टू ईट येतलो. हो केन्ना? टू वर्ड येयलो काय सिंपल वर्ब यूज करप. सो नेक्स्ट मॉडल वर्ब आफ्टर कॅन, कुल्ड, मे, मायट, मस्ट, शूड, विल हे वर्ड्स सेंटेन्सान जर असले जाल्यार हे जाले काय तुम्ही वर्ब जो आसा तो फर्स्ट फॉर्मान हाडटले. म्हणजे एस बी आसा जाल्यार काडप. म्हणजे तो वर्ड सर्च करपाचो पळय. एस येवचो ना. ह्यो येतलो. शी कॅन सिंग. नेक्स्ट रूल हॅज, हॅव, हॅड. सपोज सेंटेन्सान हॅज, हॅव, हॅड आसा जाल्यार खंयच्या फॉर्मान हाडटले? वर्ब थर्ड फॉर्मान हाडटले. ओके. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो ही हॅज गॉन, दे हॅव रिटर्न अशें हे थर्ड फॉर्माचे सेंटेन्स. ओके. सो फर्स्ट फॉर्म रिटर्नाचो कितें जातलो? वर्ब 1 आसा जाल्यार रायट. वर्ब 2 कितें जातलो? रोट. आणि वर्ब 3 रिटर्न. ओके. सो अशा तरेन तुम्ही बरोवन दवरात. सो जितले प्रॅक्टीस करतले तितले तुमकां बरें. सो हे वर्ड्स दिसले डायरेक्टली थर्ड फॉर्म म्हणून याद दवरपाचे. सो हे सगळे वर्ड्स आसा पळय ते फक्त तुम्ही वर्ब्स खंयच्या फॉर्माचे बरोवपाक जाय पळय ते याद दवरात. एंड, वॉसीस ऑर ट्रिक. ओके. सपोज सेंटेन्सान एंड वर्ड आसा जाल्यार प्लुरल वर्ब यूज करात. सो आता प्लुरल आमी पळयल्ले. प्लुरलान आर येतलो. ओके. नेक्स्ट डू येतलो. हे प्लुरलाचे. ओके. मागीर नेक्स्ट ऑर ना जाल्यार नर सेंटेन्सान आहा जाल्यार तुम्ही कितें आयडेंटिफाय करतले? नियरस्ट सब्जेक्ट यूज करता. सो फर्स्ट सेंटेन्स राम एंड श्याम. ओके. सो राम एंड श्याम ह्यो सब्जेक्ट जालो आणि हांगासर वर्ब यूज करतलो तो प्लुरल फॉर्मान आसतलो. सो प्लुरल फॉर्मान वर्ब जर आसा जाल्यार ताका एस येयना. एस रूल हो पळयाच. ही शी आसा जाल्यारूच एस लागतलो. म्हणजे सिंग्युलर फॉर्म आहा जाल्यार एस आणि सिंग्युलर फॉर्म ना म्हणजे प्लुरल फॉर्म आसा जाल्यार तुम्ही एस आहा तो काडटले. म्हणजे काडटले म्हणजे ताका वर्ब फर्स्ट फॉर्मान हाडटले. सो ह्या टायमार पळय ह्यो येतलो राम एंड श्याम प्ले. नेक्स्ट राम और हिज फ्रेंड्स डॅश. सो नियरस्ट सब्जेक्ट पळयतले. नियरस्ट सब्जेक्ट म्हणजे अंडरलायन केला पळय तेच्या पयली सब्जेक्ट आसा. हितून दोन सब्जेक्ट आहा राम आणि फ्रेंड्स. राईट. सो फ्रेंड्स हे प्लुरल जाले. सो प्लुरल आसा जाल्यार वर्ड परत तुम्ही कितें यूज करतले? प्ले. जर सिंग्युलर असलो जाल्यार हो वर्ड यूज जातो. ते पळयतले. थँक्यू. सो टेस्ट लिंक जी आसा ती अवेलेबल आसतली इन द डिस्क्रिप्शन.